and today 2016-17 it went to 236 crore. 2017-18 it went to 292 crores. 90% people, अजून 10% उरल्या, that we required some time. हे 90% लोक आज डायरेक्ट पेमेंट करपाक लागले. कमिटी टू बी फॉर्म सून अंडर द ट्रान्सपोर्ट. आज जी सेंटिनल स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ गोवा थ्रू होम डिपार्टमेंट केल्या तिचेर टिका जाता. म्हाका जर पर्सनल विचारच्या, आज आमकां रस्त्यार 90% of the people are wearing helmets. 90% of the people, why they started wearing the helmets? Only because we started this sentinel. We have decided to appoint under the Secretary Transport as a chairman and different members of the committee, which will be listed in a few days, to review this full sentinel scheme. Fatal deaths have come down from 335 to 262. STA has approved demand of senior citizens. Senior citizens demand आशिल्लो की 50% जे आसा ते आमकां भायर वता आसतना दिवचे. म्हणजे बेळगांव वता आसतना, कोल्हापूर वता आसतना, पुणा वता आसतना. सांगपाक खूब आनंद जाता की काल जी मिटींग STA कमिटीची जाली तांणी हे एप्रुवल आमकां दिल्लें आसा. हो जो इन्वेस्टमेंट आसा 25 कोटीचो, हो ICAT एंड एप्लॉज अशे दोग जाण मेळून करता. आमी कांय करना. आमी तांकां फक्त 8,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिता फोंड्यां आनी तांचे कडच्यान 1,20,000 रुपीज पर मंथ ह्या 8,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचें भाडें घेता. आजूच हो MOU सायन जाला.